आयताराक सकाळी बसून हो पॉडकास्ट हांव करता ताका एक कारण आसा आनी ताका एक गंभीर कारण आसा. फाटले जवळ 5 ते 6 दीस आमी विद्यापिठांतलो जो पळय गोंधळ, गोलमाल, गफला जो पळय म्हणटात तो उक्ताडार हाडला. गोमंतकान हाजेर 5 लेख बरयल्यात. जवळ जवळ म्हणजे फाटले 3 म्हयने जर आमी ते घेतले जाल्यार ताजो पाठपुरावो केला. सामको पयली केस आमी दिल्ली ती फिजिक्स डिपार्टमेंटांतलो एक एसिस्टंट प्रोफेसर प्रणव नायक हाणें बनावट चावयो घेतल्यो, कॅबिनां उगडली वेगवेगळ्या प्रोफेसरांची, भितर कितें तरी केलें. लोकांक डावट मारलो, प्रोफेसरांक डावट मारलो, ताणें क्वेश्चन पेपर चोरल्यात. पूण तांणी तक्रार केली ना. हें पयलें बातमी, पयलें वृत्त आमी गोमंतकान पब्लीश केलें. गोमंतकान पब्लीश केलें, ताजे फाटल्यान आमी सतत एक प्रेशर हाडलें. प्रेशर इतल्या खातीर हाडलें कारण आमी जाणात की अशे तरेचे जेन्ना घडणूक घडटा तेन्ना युनिवर्सिटीचेर एक काळो डाग पडटा आनी तो काळो डाग पडटा की व्हीसी जागृत जातात, प्रोफेसर जागृत जातात आनी ते प्रकरण धांपोवपाचो प्रयत्न करतात. आनी व्हीसी जेन्ना अशें करता तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो कुलपती आसा, जो गोंयचो राज्यपाल, तो आनी व्हीसी हांचे संबंद आसात आनी दोगूय जाणी एक जावन अशे तरेचें प्रकरण जावपाकूच दिवपाना अशे तरेचें एक मोहजाल तयार करतले आनी हें स्कटल करतले म्हणून आमी सतत ताचेर दबाव दवरलो. आतां ताजे नंतर सरकाराक तुम्ही जाणात न्यायमूर्ती RMS खांडेपारकर हांच्या फुडारपणा खाला एक समिती, चौकशी समिती करची पडली. हाय लेवल टीम, जातून भितर एक DIG आशिल्लो, एक आदले प्रोफेसर, एक सध्या विद्यमान प्रोफेसर आशिल्लो, प्रिन्सिपल आशिल्लो. ह्या सगळ्यांनी मिळून जो पळय 3 म्हयन्यांनी काम करून जो पळय रिपोर्ट दिला तो स्फोटक रिपोर्ट, ताजे आमी फाटले 4 दीस सतत 4 भागांनी वितरीत केल्यात ते. आनी इतलेंच न्हय जाल्यार हांवें आज एक स्फोटक लेख बरयला सबंद ह्या प्रकरणाचो आढावो घेवपी. म्हाका खंत कित्याक भोगता कारण युनिवर्सिटींतलो एक प्रोफेसर ताका लागून धक्को बसून आमचे कडेन कॉन्टॅक्टान आयलो, तो कितें उलयलो, ताजे संदर्भांत ताणें भाश्य केलें, अशें जालें ना. हें कित्याक घडटा म्हाका कळना. युनिवर्सिटींतले प्रोफेसर, हांव म्हणटा एक उच्च विद्याभूषीत, एक कॉन्शियन्स किपर गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतली ही सगळ्यान व्हडली संस्था, ते प्रोफेसरांनी उठून आवाज उडोवपाचो आशिल्लो, बाबा सत्य भायर काडात, हो अहवाल जो आयला ताचेर परत एक चौकशी करात, परत सरकारान ताजेर स्टँड घेवचो, कुलपतीन स्टँड घेवचो, कुलगुरून स्टँड घेवचो आनी मुखार येवचें. एकलो येना. म्हाका याद आहा माधवी आनी आलितो सिक्वेरा जेन्ना पळय एक 15 वर्सां पयलीं हांगा शिकयताले युनिवर्सिटीन, ते कॉन्शियन्स किपर आशिल्ले, त्या वेळार एक वातावरण वेगळें आशिल्लें. एक सेक्शुअल हॅरेसमेंट केस जाली, ते उबे रावले, तो प्रोफेसर तातूंत भितर. आनी हे अपेक्षा करतात ह्या जे 3 जे पळय प्रोफेसर ह्या डिपार्टमेंटान आशिल्लीं तांणी कसलीच तक्रार केली ना, मुखार आयले नात. वेल्यान ते अपेक्षा करताले ना कितें तरी वयल्यान जातल्यान अपेक्षा करताले. तांकां रजिस्ट्रारान आपूण हाडून सांगलें की बाबा तुमी लेखी दियात. लेखी दिवपाक तयार ना. आनी रजिस्ट्रार लेखी कित्याक रावलो असो प्रश्न खांडेपारकर समितीन विचारला. रजिस्ट्रारान कांय केलें ना. ताजे फुडें हें प्रकरण व्हीसी कडेन पावलें तर व्हीसी जर 3 म्हयने नंतर डिपार्टमेंटान येवन सांगता ना अशे तरेन कितें घडलां आसत जाल्यार त्या प्रोफेसरान माफी मागची. अरे इतल्या लेवलाचेर हे व्हडल्या चलयांची सुरक्षितता कितें? एक प्रोफेसर एका चलयेक अक्षरशः आपल्या कॅबिनान दवरता, रातचे 8 मेरेन ताका बसयता, तांचे संबंध ते चली जेन्ना आनी हो प्रोफेसर जेन्ना पार्सेकर कॉलेजीन पेडणे शिकयताली तेन्नाच्यान हे संबंध फाटले 3 वर्सां तांचे संबंध आसात. हांगा युनिवर्सिटीन चर्चा चलताली, इतले उक्ताडार विद्यार्थी उलयताले, विद्यार्थी तोंड बी अशे तरेची तक्रार प्रोफेसरा कडेन करताले, प्रोफेसर कांय करनात. ते डिपार्टमेंट सोडात. हा म्हजो प्रश्न असतो असो, युनिवर्सिटीतले प्रोफेसर जर उच्च विद्याभूषीत, तांचे अंडर तर इतले भुरगे शिकतात, थंय एक शिक्षणाची एक उजू देख घालतात, एक नवी देख विद्यापीठ तयार करतात, जाल्यार प्रोफेसर ओगी कित्याक बसल्यात? तुमची शिक्षक संघटना आसा ती कित्याक ओगी बसल्या? उलोवन भायर कित्याक येनात? हाजेर स्टँड कित्याक घेनात? म्हाका ह्या खातीर खंत बसल्या की हे एक जर समाजातलो हो जर एक जागृत वर्ग तो कित्याक उलयना? हांवें म्हणलें तशें ह्या प्रकरणान एक चली इनवॉल्ड आसा. हें चली ताजे बरोबर पार्सेकर कॉलेजीन शिकतालें, ताजे स्टुडंट आशिल्लें. ताका घेवन तो युनिवर्सिटीन आयलो, युनिवर्सिटीन ते शिकपाक लागले. हांव न्ही ह्या चलयेचें नांव ह्या इन्व्हेस्टिगेटीव रिपोर्टान परत घेतलां की तें लाभार्थी हो प्रोफेसर चुकीचो वागलो, तो सामकें वायट कर्तूब करतालो, त्या चलयेन ताजो लाभ घेतलो, हें सामकें खरें. पूण हांव ताजे वेगळो ताजे फुडें वचून हांव विचार करता तेचे ह्यो चलयो पळय ज्यो शिकतात ल्हान वयाच्यान ते ताज्या संपर्कान आयले, ते अक्षरशः म्हाका दिसता कॉलेज लेवलाचेर आशिल्ले, ते तेन्ना ल्हान आसता पिराय.
ती व्हलनरेबल असू शकतात न्ही. चलयो प्रोफेसर ताका पयलीं शाबासकी दिता, पयलीं ताका मातसो बरें मदत केल्लो जो आवडटा, ताजे बद्दल बरेपण उलयता, ताका सपोर्ट करता म्हणजे ऑटोमॅटीक चली न्ही एक व्हलनरेबल जाता. आनी मागीर प्रोफेसर ताका आपल्या भोंवपाच्यान गुठलायता, ताका धरता. अशे तरेचे न्ही शिक्षक आनी प्रोफेसरांक हें सहज शक्य, कारण चलयो शिकतात, चलयो ल्हान आसतात, तांकां आपले एक एकदां फुडार कळना, कशें वागप तें कळना, आनी तेन्ना त्यो अशे तरेच्या प्रोफेसराच्या कचाट्यान येवंक शकता. लक्षात धर, हो प्रोफेसर लग्न जाल्लो प्रोफेसर आनी तो अशे तरेचे चलयांक जर आपल्या अर्दान हाडटा, ताका रातचे 8 मेरेन जर भितर कुळूप घालून जर ताका बसयता, कदाचित सुरवातेक तें ताका कळनाशिल्लें आसता, निश्पापपणान तें गेलें आसतलें. हांगा एक प्रश्न येता तसो की ह्यो कॉलेजींतल्यो ज्यो पळय कितें सेक्शुअल हॅरेसमेंट कमिटी आसा त्यो करतात कितें, ताणें ओव्हर एक्टीव जावपाक नाका. हांव एक्टीव म्हणजे कशें, कंप्लेन जातकीर आमी फुडाकार घेतली अशें न्हय. जेन्ना अशे तरेच्या घडणुकांक लागून चर्चा चलता, विद्यार्थी उलयतात, विद्यार्थी प्रोफेसरा कडेन येवन आपली कंप्लेन करतात. ह्या रिपोर्टान तर सरळ म्हणलां की जेन्ना हें चली क्वेश्चन पेपर बरोवपाक बसतालें तेन्ना वर्गान भितर हो प्रोफेसर येवन खंय ताच्या म्हऱ्यान बसतालो आनी ताचे कडेन कानान कुजबुजतालो. एक गजाल. दुसरी गजाल, ह्याच चलयेक त्या एग्जाम हॉलान मोबायल व्हरपाक आनी लॅपटॉप व्हरपाक परवानगी दिल्ली ह्या मनशान. सो ते ताका अशे तरेचे प्रोफेसरांचेच म्हणल्या की ताका तो उतरां मोबायला वयल्यान धाडटालो. मागीर तर ताणें सुपरविजनाक सांगून आपूण त्या वर्गान सुपरविजन घेतलें, थंय येवन बसपाक लागलो. सो हें इतलें सगळें जेन्ना चलतालें, हांव त्या चलयेकच एक ताजी फाटरकाड म्हणटा तशी करता की बाबा त्या चलयेन बाबड्यान एक एकदां निश्पापपणान थंय गेलें आसतलें आनी हो ताजो प्रोफेसर ताजो गैरफायदो घेत आसतलो. अशा परिस्थितीन भितर महाविद्यालयांनी युनिव्हर्सिटीन भितर चलयांची सुरक्षिता खंय उरली. त्यो व्हलनरेबल तांच्या फाटल्यान उबे रावात, तांच्या फाटल्यान अशे तरेचे जे पळय तुमच्यो ज्यो पळय समिती आसात, सेक्शुअल हॅरेसमेंट समिती, ती फक्त कंप्लेनी येतल्यान जातलें अशें न्ही, तांचे तुमी बरोबर येवपाक जाय. आतां आनीकय एक केस आयिल्ली, भाशा विभागांतलो एकलो प्रोफेसर खंय असोच चलयेक लॉक करून भितर बसतालो. त्या संदर्भात हांवें चवकशी केली, कोण कंप्लेन दिवपाक तयार ना. पूण कंप्लेन दितकीर तुमी येतले, तो मेरेन ते चली त्रासान पडूं न्ही, तो मेरेन त्या चलयेची बदनामी जावं न्ही. हातून जर चलयेची बदनामी जाल्यार तातूंत प्रेस इल्ली जबाबदार ना. ह्या रिपोर्टान ताजे 5 ते 6 वेळा उल्लेख केल्लो आसा आनी जेन्ना 6 वेळा उल्लेख करतात तेन्ना निश्चितच मिडियाक ताची दखल घेवचीच पडटा आनी मिडियान दखल घेतलीच. आता प्रश्न उपरासता तो हो प्रणव नायक म्हणून जो असिस्टंट प्रोफेसर आशिल्लो तो हातून भितर कितलो घुसपला. ह्या रिपोर्टान तर सरळ सरळ म्हणलां युनिव्हर्सिटींतली जी पळय कितें परिस्थिती आशिल्ली ताजो पूर्ण लाव ह्या प्रणव नायक म्हणटाने घेतलो. ताणें युनिव्हर्सिटीचे क्वेश्चन पेपर ताजी सिस्टम सारकी ना, थंय आपल्याक जाय तशे क्वेश्चन पेपर तयार केले, ते बदलले. थंय कोणें खंय बसप वर्गान, रोल नंबर दिवप, ताका बसोवप, ते प्रश्नपत्रिका कोण तयार करतलो, ती बरयतकीर ती कोण तपासतलो, ती खंय प्रश्न दवरतलो, ह्यो ज्यो पळय कितें कमकुवत ज्यो पळय गजाली आशिल्ल्यो न्ही ताजो प्रणव नायकान पूर्ण हुशारेन वापर करून घेतलो. आनी प्रणव नायक ह्या सगळ्या जे पळय कितें रचलें न्ही प्रकरण ताजो मुख्य सूत्रधार आसा. सो प्रणव नायकाक कशाच तरेची सहानुभूती मेळूंक शकना. तरी आसतना एक प्रकरण हांव हालीं आयकत्तें अशें एकल्यान बरयलां की ना प्रणव नायकाचेर अन्याय जाता, ताका टार्गेट करतात, प्रणव नायकाक खंय बदनामी करपाचो प्रयत्न जाता. कोण बदनामी करता? रिपोर्टान ताचें नांव 6 वेळा येता. रिपोर्टान सामकें ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचून इन्व्हेस्टिगेट केलां. ही जी पळय इन्व्हेस्टिगेटिव्ह कमिटी आशिल्ली तातूंत भितर एक माजी हायकोर्ट निवृत्त न्यायाधीश आशिल्लोच, पूण एक DIG लेवलाचो निवृत्त अधिकारी आशिल्लो, तो सामको प्रामाणीक अधिकारी. हे जे पळय कितें चवकशी जाल्या ती वेगवेगळ्या हांगान जाल्या, ज्युडिशियल जाल्या, पोलीस जसो तपास करता तसो केला. सगळे प्रोफेसरांक रजिस्ट्रार धरून तो VC ताच्या मुखार हाडून ताका जाप दिवची पडल्या. सो इतलो बारीक सामको मुंगरून पोना वचून जी पळय इन्व्हेस्टिगेट केल्या तातूंत भितर तथ्य आसा. आनी तथ्य आसा म्हणून जेन्ना ह्या प्रणव नायकाचेर येता न्ही तेन्ना ताका ना तो ल्हान मच्छी किंवा ताचेर अन्याय जाता, ताका कोण तरी टार्गेट करपाचो प्रयत्न करता, हे अशे तरेचे पळय सूर येतात ते विशिश्ट हेतून येतात. एक तर अशे वेळेक जात कांय लोकांच्या मुखार येता, अशे वेळार तो म्हजो सोयरो म्हणून ताका वाचोवपाक येतात, अशे वेळार कुजबूज जी पळय सुरू जाता ताचे एरियेन ना रे बाबा तो बरो भुरगो, अरे बरो भुरगो स्वता कुलगुरून ना तो प्रामाणीक भुरगो अशें म्हूण ताका ताजें समर्थन करपाचो प्रयत्न केल्ले. अशें प्रामाणीक ताका सर्टिफिकेट दिवचे पयलीं VCन खरें म्हळ्यार वचून चवकशी करपाक जाय आशिल्ली. जालां अशें की हांगा खंय प्रोफेसर अशें जाल्यार गट
VCचे एक गट, इलेक्शनान भितर VC आपलो एक गट दवरता, हे सगळे छापून आयिल्ले आहा. ह्या सगळ्या हाजेर चर्चा जाल्ली आसा, प्रोफेसर हाजेर उलयतात, जी पळय चौकशी समिती केल्ली तातूनय भितर हाजेर चर्चा जाल्ली आहा. सो अशे तरेचो खंयचाय वेगवेगळे जातीय किंवा अशे तरेचे एक वेगळो मुद्दो माणूस म्हणून ह्या प्रणव नायकाच्या फाटल्यान उबो रावपाचो किंवा ताका टार्गेट करपाचो असो प्रयत्न कोण करचो ना आनी कोणें करचें न्ही. पूण तो जर चूक आसा जाल्यार ना, ताका वाडा आसूं रे, काकूट रे ताजी, अशें म्हणूनय ताका सोडोवपाचो प्रयत्न करपा न्ही. कारण ही एक देख अशे तरेची युनिव्हर्सिटीन भितर देख म्हणून पावपा जाय. हाजे फुडें अशे तरेचे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर प्रयत्न जावपा जाय. जो कोण दोशी आहा ताका खर ख्यास्त जावपा जाय. हे जर ही जी पळय चौकशी समिती आहा ताणें सुचयलांच ह्या प्रणव नायकाचेर खर कारवाय करात. ताणें अशें म्हणलां ताची जी पळय लाभार्थी आशिल्ली हें चली ताजेरय कारवाय करात. जर खरेंच जर युनिव्हर्सिटीक सिरियसली दिसता की हे प्रकरण अशे तरेचे प्रकरण हाजे फुडें जावचें न्हय, अशे तरेचे प्रकरणाचेर खर एक्शन जावची, जाल्यार म्हाका दिसता युनिव्हर्सिटीन भितर आनी तांचे जे पळय एक्झिक्युटीव कावन्सील आहा ताचेर सिरियसली चर्चा करून ताजेर करपाक ना जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता हो अहवाल सिरियसली घेवचो. आमची एकुलती एक युनिव्हर्सिटी आमचे कडेन आहा, ती अशी हाताभायर काबार जाल्ली, सामकी कोसळून पडिल्ली आमकां पळोवपाची ना. हांवें म्हणलें तशें हातून भितर गोवा गव्हर्मेंटाचो रोल येता. शिक्षण मंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंत हाजोय रोल येता आनी हातून भितर ताणें म्हत्वाची भुमिका बजावपाची गरज आसा. कारण युनिव्हर्सिटी वाचोवपाचो हो प्रश्न आसा. हांव जाणाशिल्लो युनिव्हर्सिटीचो जो पळय चान्सलर तो गव्हर्नर, पूण गव्हर्नर म्हाका दिसना हातून भितर योग्य आनी तटस्थ भुमिका घेवंक शकता. कारण सगळे जाणां तो VCच्या फाटल्यान उबो आसा. VC हरिलाल मेनन हाणें तर जाहीर रितीन सांगिल्लें ना तो आपल्या गांवचो आनी तो आपल्या फाटल्यान तो उबो आसा तेन्ना तुमी चिंता करपाचें कारण ना. पण हे जी पळय चिंता आसा ती सरकारान करपाची गरज आसा. कारण युनिव्हर्सिटीचे आमची जी पळय क्रेडिबिलिटी आसा, विश्वासार्हता आसा, सुरक्षे संदर्भातलो इश्यू आसा आनी सगळें ह्या कमिटीन म्हणलें तशें युनिव्हर्सिटीचे मेन मॅनेजमेंटाचो मेन रोल कितें आसता, एग्जामिनेशन घेवप, रिपोर्ट दिवप, ताजेर खंयचेच लांछन येवपाक जायना. ती पळय वेवस्था खंयच्याच दुबावा खाला येवपाक जायना. म्हणून म्हाका दिसता आतां गव्हर्नर जो वतलोच गव्हर्नर, पूण सरकाराचो रोल हा, मुख्यमंत्र्यांचो रोल आसा आनी तो रोल ताणें योग्य रितीन हे करचो पडटलो. ह्या हातून भितर सरळ ह्या हातून भितर म्हणलां फिजिक्स डिपार्टमेंटातले तिनूय पळय प्रोफेसर्स आहात प्रणव नायक सोडून, तांणी पूर्णतः त्या प्रणव नायकाच्या फाटीन उबे रावन हे प्रकरण धापपाचो प्रयत्न केलो किंवा उगी रावली. ताका ताणें शब्द वापरला मूकसंमती. कुंपणच शेत खाते म्हणून जे पळय आहा तो रोल हातून आसा. हे हो प्रणव नायक घुसपल्लो आनी हे सगळे प्रोफेसर उगी राविल्ले, एक तर भयान उगी राविल्ले किंवा आपल्या प्रोफेसराक आनी कितें सांगया, तो आपलोच मनीस. पूण हे प्रकरण जेन्ना फुडें गेलें तेन्ना ह्या विभागाचो डीन ताणें वेवस्थीत भुमिका पार पाडली ना. ह्या युनिव्हर्सिटीचो रजिस्ट्रार ताणें भुमिका पावना आनी सगळे जाणात VCन तर हेच करिना. सो म्हाका दिसता गोंय सरकार हाजेर कितें तरी उपाय, हाजे कितें तरी एक्शन घेतले काय कितें. एक्शन घेवप म्हळ्यार कितें, हो अहवाल आतां ऑलरेडी सरकारा कडेन पावला. सरकारान तो अभ्यासा खातीर कायदो आमच्या शिक्षण सचिवा कडेन धाडला. शिक्षण सचिव तो काडटलो आनी EC कडेन धाडटलो युनिव्हर्सिटी. EC ताची चर्चा करतली. पूण म्हाका दिसता अशें की सरकार जर बडी घेवन फाटल्यान जर उबें रावलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हें प्रकरण धसाक लागतलें. बडी घेवन इतल्या खातीर रावपाक जाय कारण युनिव्हर्सिटीचें काम फक्त A ग्रेड मेळ्ळी म्हणून फक्त खुश जावप न्ही. युनिव्हर्सिटीचें काम ही सगळी सिस्टम व्यवस्थीत जाग्यार चोख बसवप. ती जर बसना जाल्यार सरकार युनिव्हर्सिटी पोसता, युनिव्हर्सिटीक सगळो पयशांचो आदार करता, प्रत्येक गजाल युनिव्हर्सिटी सरकारा कडेन येता पैशा खातीर, सरकार ती दोळे धांपून पयशे दिता. पयशे जर दिता ताजो योग्य सोक्षमूक, ताजो योग्य मदलो बदलो गोंयाक मेळपाक जाय. हो करदात्यांचो पयसो, ह्या करदात्यांतल्या पयशांतल्यान युनिव्हर्सिटी बरे तरेन चलपाक जाय. युनिव्हर्सिटी देशांतली बऱ्यांतली बरी युनिव्हर्सिटी म्हणून वळखपाक जाय. आनी हांव एका प्रोफेसरा कडेन उलयतलो, A ग्रेड मेळप म्हळ्यार कितें, अशे तरेच्या जे पळय ह्यो गजाली ताका लागून A ग्रेड दिनात. A ग्रेड तपासपाच्यो वेगळ्योच क्रायटेरिया असतात. जर अशे तरेचे परीक्षा कशे घेतात आनी अशे तरेचे जर सावळो गोंधळ जर युनिव्हर्सिटीन जाता म्हणून जर ह्या कमिटीक नॅक कमिटीक कळिल्लें जाल्यार ताका दिवपाचो हे. म्हणून म्हाका दिसता हाजे फुडार युनिव्हर्सिटी योग्य पांयार उबी जावपाक जाय. ह्या युनिव्हर्सिटीन भितर बरे शिक्षणाचे अध्ययन आनी अध्यापन हे दोन्ही सारखे जावपाक जाय. हे प्रोफेसरांक एक नवी वाट मेळपाक जाय. ही वेवस्था सामकी बिनचूक आनी बऱ्या पावंड्यार उबी जावपाक जाय. म्हाका दिसता हाजे खातीर सरकारची जबाबदारी आसा. सरकारान आतां बडी घेवन युनिव्हर्सिटी तासची पडटली. युनिव्हर्सिटीन सामके योग्य नेतृत्व तयार हाडचें पडटलें आनी ताजे खातीर एक मार्ग म्हळ्यार कितें, सरकारान हो अहवाल दिवचोच EC कडेन, पूण गोंयच्या खातीर
जे सामके बरे लोक काम करतात पक्षनिहाय तातूंत बीजेपी काँग्रेस येवपाक जायना अशे तरेचे प्रोफेसर जे सामके गोंयांत सामके लागणुकीच्या भावनेन गोंयांत काम करतात हांगा एकठांय हाडात तांकां लागीं बसयात तांकां अहवाल दियात युनिव्हर्सिटी संदर्भात विचार करपाक लायात तांकां 3 महिने भितर सांगात रिपोर्ट दियात आनी त्या प्रमाणे युनिव्हर्सिटीन भितर एक बरो VC हाडात एक बरो VC जाका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्स आसतले आनी ताका एज्युकेशनल एकाडेमिकूय बॅकग्रावंड आसतलो नवो VC जाय आनी हे सगळें सामके योग्य फुटिंगाचेर उबे रावपा खातीर युनिव्हर्सिटीचे आनी सरकाराचे बरे संबंध तयार जावचे जो पळय आमचो एज्युकेशनल सेक्रेटरी आसतलो ताणें बारीक हे युनिव्हर्सिटीचे पळय जे अहवाल येतात ते तपासचे तांकां अहवाल जर सारके ना जाल्यार तांकां परत बरोवपाक लावपाचे कारण हे अहवाल येवपाक जाय ताजेर विधानसभेन चर्चा जावपाक जाय म्हाका दिसता ही आयच्या खिणाची ही गरज आसा आनी युनिव्हर्सिटी जर लीप जातली युनिव्हर्सिटी जर गोंयची एकुलती एक युनिव्हर्सिटी जर बऱ्या पांयार उबी जातली जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान आज हस्तक्षेप करपाची गरज निर्माण जाल्या आनी सरकार जर करना गोंयच्या लोकांनी विद्यार्थी संघटनांनी आनी शिक्षक जे पळय आसात गोंयभर जांकां एक लागणुकीची भुमिका ताणें आज खरपणान सरकाराक तशें सांगपाची गरज आसा